Ergan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, ग्लाब तुका Jesu, वंदन तुका Jesu. हालेलुया हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां जुंवो सोवांजेलो 8 अध्याय 30 आनी 1 तो 40 आनी 2 वाक्यां म्हणसर जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 to 42. आपणाक सतमंतल्या जो देवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीस जातल्यात. तुमी सत जण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्रामाच्या संततीचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाय. तर आमकां सुटका मेळटली म्हणून तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एकूच म्हजो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाच्या संततीचे म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रेगानात. देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापाच्या सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्रामाचे भुरगीं वय जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात. पूण देवातावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां, देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. तांणी देखून जेजूक जाप दिली, आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातावन भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेच तकी हांव येवंक ना, बगार ताणें म्हाका धाडला. आज देवान दिवची ती, जेजून दिवची ती जाप जुदेवांक. आनी जुदेव बिलकूल जेजूक पातयेनात, जेजूचेर बाबार दवरनात. बापाक आमी वळखता म्हणटात, पूण बापाचे सारकें जावन आसल्यार जेजूक ते वळखनात. तर कशें तांणी बापाक वळखुचें? ही संगती आज आमकां कळ्ळी जातात. आनी एक विशेश म्हळ्यार सत तुमी जण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका मेळटले. पिलातान विचारलें जेजूक, सत म्हळ्यार कितें गे म्हणून. जाप दिवच्या पयलें पिलात भायर सरून गेल्लो. जाप ताणें आयकोंक सयत ताणें मन करून घातलें. सत म्हळ्यार कितें क्वेश्चन घालें, सिदा सरलो. सत म्हळ्यार देवाचें उतर. तर सत कोण देवाचें उतर जण जाता, कोण देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक पेसारता, तो खंडीत जावन ताका सुटका मेळ्ळ्या. आनी ताका सुटका देवाच्या उतरांतावन मात्र मेळची. कित्याक देव उलयलां ती हर एक उतरां पवित्र पुस्तकी बरोवन घाल्लें आसा. देखून देवाचें उतर आज कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां, खंयच्याय ते शायेंनी या खंयच्याय नासवच्या हातून बगार जेजूच्या आमलीक रगत खंडीत जावन आमकां सुटका दिता. आनी पवित्र आत्म्यान हो सगळो बायबल बरयल्लो आसा. देखून पवित्र आत्मो बायबल असो बरयनार आनी तो ताणें बरयला हें सगळें पुस्तक. जर मनशाच्या जिवितांत मनशाक ते रिवील करना जाल्यार कितें पावलो बरयता तेच्या पत्रांनी पळय जेजू विशयान, जेजूक ताणें पळोवंक ना, ह्या जेजू सांगता तो नातुरलो जाल्यार इतल्यो संगती बरयता जाल्यार कोणें? तर पवित्र आत्म्यान ताका जाणवाय दिली, पवित्र आत्म्यान ताच्या मतीक उजवाड दिलो. आनी पवित्र आत्म्यान कितें पुरा जिणेंत चल्लें संवसारांत जेजूच्या जिवितांत तें सगळें ताका उगडापें केलें आनी ताणें बरयलें त्यो संगती. देखून आज आमी समजून काणकी जे काली देवाचें उतर मात्र वाचचें न्हय, पूण हाच्या फाटल्यान आयलो अर्थ आमी समजून काण घेवंक पळयचें. सत म्हळ्यार देवाचें उतर सत, आनी सतत आमकां सुटका दितले. आनी जेजू परत आनी एक कडेन सांगता तो प्रत्येक पूत सुटका तुमकां दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. जेजून मात्र ही सुटका दिवयेत आमकां. जेजून मात्र आमकां पातका सावन मेकळें करियेत. जेजून मात्र वायटांतावन आमकां मेकळें करियेत. जेजून मात्र आमकां एक नवें जिवीत दिवयेत. जेजू म्हणलें नांवांत सुटका दिवचें नांव, सोडवण दिवचें नांव आनी आमच्या परिवर्तनाचें नांव. आमच्या जिवितांत हर एक संगती उगडापे करतात जेजू क्रिस्त. ताच्या मारिफात मात्र मोगाच्या भाव आनी भयणी सर्गींचें राज आमकां फावो जाता आनी फावो जालां. खंडीत जावन आमी आनी कितेंच दुबाव करीचे म्हणना, पूण देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक आमी पेसाडीचे, देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक आमी फुडें सरीचे. कित्याक देवाचें उतर प्रमुख म्हूण सांगता हांगा जेजू क्रिस्त. देवाचें उतर, देवाच्या उतरा वरवीं मात्र
तुमकां सुडकां मेळटली म्हूण सत तुमी जाणां जाताल्यात आनी सत तुमकां सुडकां दितले. जर आमच्या जिवितांत हे सत देवाचें उतर आमी आयकनातले जाल्यार आमी खंय रेतीरेक वचून हे टॉक्स आमी आयकनातले जाल्यार आमच्या जिवितांत आसलेले कितें पुरो आमी देवाच्या उतरा विरोध वेता म्हणल्यार आमकां समजनातले जाल्यार बरी जिणी जिवंक आमी आमचें साधनातलें. देखून आमी हे सगळे देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं देवाचें उतर नियाळ केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत बदलावान येयल्या, आमच्या जिवितांत परिवर्तन जालां, आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी अनुभव केला, देवाचें सांगतपण आमी जोडलां. हें पुरा देवाच्या उतरा मारिफात मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी. जर देवाचें उतर आमकां परगट जायनातलें जाल्यार आमचे पैकी कोणी परिवर्तन जातो ना. असले बरी आसते आमी तेंत कितें आमी जियेता तेंत सत म्हूण चिंता, सत नीज सत कितें तें आमी जाणा जायनासतना आमकां कळ रावलें जाल्यार खंडीत आमी आमची जिणी बदलती ना. आज आमची जिणी बदलले जाल्यार कित्याक खातीर देवाचें उतर आजुनूय आमी देवाचें उतर आयकता, रेत्र्यो मागणे हे पुरो आमी करता. ह्या वरवीं आमकां प्रत्येक जाणांनी आतां ह्या प्राजीत काळार आमची जिणी बदलूंक आनीक चड अवकाश देव दिते आसा आनी ते अवकाश जावन आसा. देवाचें उतर आमकां संपूर्ण तरान नितळ करता, पवित्र करता. जेजून सांगलेलीं उतरां आसात आतां जाल्यार तुमी हांवें उलयल्ल्या उतरां वरवीं भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणून जुवांच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत आमकां तें वाचूंक मेळटा. आमी देवाचें उतर कितलें आयकता, देवाचें उतर आमचें कितलें नियाळ करता, देवाचें उतर आमी कितलें वाचूंक प्रयत्न करता तितलें तें आमकां भेंडून नितळ करता. आमचें तें आसलेलें खोटेपण, आमचें तें आसलेलें वायट चिंताप, आमचें तें आसलेलें गर्व हंकार हें सगळें कान उडयता, एक आमकां भेंडून तें नितळ करता. देखून केदाळा एक वर्साक एक रेतीर केल्यार पुरो म्हूण चिंतचें ना. साधना हर एका दिसा आमी देवाचें उतर आयकचें, देवाचें उतर वाचचें, देवाचें उतर नियाळ करचें. हाचे वरवीं मात्र आमकां सुटका मेळटली. कित्याक देवाचें उतर तर सत जावन आसा. सत आमी जाणा जाल्यार मात्र आमकां सुटका मेळटा आनी जेजून आमकां सुटका दिल्यार मात्र ती खरी सुटका आमकां मेळटा. देखून येता संगती आमच्या मतीन धरून आज आमी मागया देवाच्या उतराक प्रामुख्यता दिवया. आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत सर्वस्व जावन आसा. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता ती संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरयो कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशेंजेचो भगवंती मरिये देवाचे माय आमा हांकां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.